आमचे विनोदीन संतोषान जेजूचो खोटनाम करूया. सामदानान आपल्या जिवितांत खूब प्रश्न उपचारान तेन्ना पर्यंत देवाचेर आपलो वावर उणो जावंक दिलो ना. परतेंच जाल्यार सोंसणीकायेन आनी कार्तिकायेन आपले मागणें देवाक उबारून मोगान आनी संतोषान तिणें देवाची खोशी आपल्या तायन वळोवंक दिली. तिचे देखीक वरवीं आमी सगळ्या वेळार आनी सगळे परिस्थितींत जेजूचो संतोषान पाटणाव करून तिचे मजतीन आमकां जोन ऐकल्या हे पवित्र दिसाचे बलिदानान कृपा मागुया. मोगाची भावना सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसता. आनी नोवेनाच्या दिसान माय मोगाचे आयची केसांवां मिस लुमेना लासारियो आनी फामील केरी बशीन तुलिपा पेरिया सांगासारो हाच्या आत्म्या पासोन एमिस भेटयता. तशेंच मिस्टर मिसेस मेरिन पेरेरा आनी फामील देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी पासोन मागता. तशेंच क्रिस्टन एंटनी क्रास्टो देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी पासोन मागता. आनी मास्टर आजवी पेरेरा देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी पासोन मागता. तशेंच फुडें जायतीं जाणां आयज फुडें आपलो जल्माचो दीस समृद्ध लग्नाचो दीस मनयतात. तांचेरूय देवाची कृपा मागुया. फुडें आमची भाव भयणां पिढी घरान हॉस्पिटलांनी कोश्टतात तांचोय उगडास आमी करुया. आनी कितें भशेन आयज आमी सगळ्या भुरग्यां पासोन मागता. आयज जायतीं जाणां भुरग्यांक घेवन एमिसाचे भेटीक वांटो घेतात. कितें भशेन ही भुरगीं देवाच्या मोगान वाडून आमची फामिली पासोन आमच्या कुटुंबाच्या दुसऱ्या वांगड्या पासोन परतेंसान आसा तांचो आमी उगडास करुया. आनी कितें भशेन आमचें कुटुंब मोगाचें जावन हे नोवेनाच्या दिसान वापरता. आतांच्या सांगाताक आतांच्या थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा स्वर्गपतीदार बापा सन्मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. मोगाच्या भावनानो आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत गोश्ट आडखळी आसतली. पूण कितें भशेन सगळ्या गोश्टांनी आडखळी उपरांत संतोष आमच्या जिवितांत जिरून आसतलो हें जेजू तुका आनी म्हाका आस्वासन दिता. सो कितें भशेन ह्या जेजूचेर पातयेवन आमची पावलां फुडें मारूंक आमकां आदार मागुया. आनी जेजूची करूया प्रार्थना सगळीं बरोबर जावया. आमचो बाबा तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इलाज दी आनी आमी आमचे सुवाळ्या गोश्टीना तुजी आमची बाबकां बोस आनी आमकां काडीन पडून नाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत समस्या आमकां दी सगळींच्या सुखात आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार परमेश्वर मंत्रेत करे आमकां.